गुड मॉर्निंग ग्रेस फॅमिली. कशी आहे तुम्ही सगळी? समजता तुम्ही सगळी बरं आहे म्हूण. सो आम्ही आता उठले अनायरा आनी अलिया आनी हांव आतां गेलो ब्रेकफास्ट करपाक वयता. ओके, सो एज युजल अनायरा सदां आपणाक गेलें इदर एग्स और केन्ना टोस्ट खाता, केन्ना बटर सैंडविच और चीज. सो आयज देखो एग सैंडविच जाय, सो तेका एग सैंडविच करतलें. एंड अलिया आमगेलें ओट्स खातलें विथ बनाना. ओके, सो तांकां ब्रेकफास्ट दिता आनी हांव मागीर मेळटा तुमकां. सी यू, बाय. सो आयज हांव करतलें लेपो फ्राय. ह्यो काल एशलीन हाडल्यो लुलू हायपर मार्केटासून. नुस्तें बरें आहा अशें फ्रेश लेपो. सो आयज करुया आमी लेपो फ्राय. सो आयज 1 बंच कोथमीर घायल्या आनी हितून हांव घातलें जिंजर एंड गार्लिक. ओके, आनी चिलीज तुमगे टेस्टा प्रमाण कितू तीख तुमकां जाय तें हांव एकू घालता बिकॉज अनायरा तिके खायना. सो तेका लागून हांव एकू चिली घायल्या. आनी हो हांवें भाजलेलो ऑनियन म्हाका लायक एश कोन्न करपा मसाला भाजिता आनी मागीर तो ऑनियन घालता आनी लिंबू ज्यूस आनी थोडेंशें क्युमीन घालता. हांव जां घायनाय बट म्हाका क्युमीन लायक जाता टेस्ट आनी टर्मरीक. ओके, सो आतां हांव ब्लेंड करता आनी दाखयता तुमकां मागीर. आनी थोडेंशें उदक घालय, चड न्हू. ब्लेंड करून चोय आनी उदक जाय जाल्यार आनी घालपाचें. ओके, हांव सॉल्ट घालपा विसरलें, सो हांवें आतां तितून थोडें सॉल्ट घायलें हांवें गो ब्लेंड मारतलें. ओके, आनी होचोय जालो म्हगेलो ग्रीन पेस्ट रेडी. सो आतां हांव तें लेपा बरें लायतलें पेस्ट आनी थोडो गो धुतलें. सो हेचो हांवें लेपा आतां बरो मसाला पेस्ट तो लायला ग्रीन पेस्ट. ओके, सो आतां हांव धुतलें थोडोसो गोत एक 15-20 मिनिट्स मॅरिनेट बरो लाग दिता मसाला आनी मागीर हांव फ्राय करतलें रवा फ्राय. सो हेचो जाता लेपो फ्राय बरो ग्रीन मसाला चोय अनायरा एशें करून लायक जाता खावपाक. ओके, सो आतां हांव कोड करूं वयता आनी मोकोडे कोकोनट ग्रेट करपाक स्प्रेड करपाक कांय ना हिंगा ओमान. ओके, सो हांवें एक ट्रिक शिकयलां कितको काडपा तें. ओके, तुमकां चड एशें कोन्न डिफिकल्ट लागता हें काडपाक जाल्यार तुमकां दाखयता कितको करूं जाता तें. ओके, तेका मातशें एशें कोन्न उब दिवपाची सगळे आटी. चड हें नाका ह्या गॅसीचें मातशें. ओके, सो आतां हिंगा सायडी तें सारकें काडटलें इजिली येतलो. चोय चोय हिंगा येयलो रोकडो सारकें येयलें. सो आतां हांवें तेचे नायफान हें काडटलें. सो इजिली येता, चड त्रास कोणें काडपाची आनी कोड करपाची. ओके, सो हेचोय जाता तोरांची आनी सुंगटांची कोडी. एशलीगे फेवरेट करी सुंगटां आनी तोरगां. आनी चोय रायस जालो रेडी. सो आयज केलें बरेंशें गोवन जेवण. लेपो फ्राय, करी, तोरांची तुमकां दाखयलें आनी ही तांबडी भाजी केल्ली हांवें. सो आतां हांव अनायरा आपयता. अनायरा काम आयज तुगे फेवरेट सगळ्यांक फेवरेट लेपो ग्रीन मसाला घाल. वाव, ट्राय करूया आमी. चल टेस्ट कर आनी सांग म्हाका बेस्ट जाला. टेस्टी. ओके, चल अनायरा लायक जालें.
चला आम्ही जे बेगीन ओके एन्जॉय युअर फूड. थँक्यू मामा. चला आता बेगी जायता आम्ही मॅट तुमका मागी ओके. आणि याचो हांवें इवनिंग टी टायमा बरेचशे गरम गरम सामोसा केलेले. चल काडे चल टेस्ट कर आणि सांगाय म्हाका कशें जालें ते. हॉट आहे रे आलून दवरले अशें हॉट आहा रे आयू हॉट आहा वेट फू कोता दीदी. कशें जालें रे नायरा टेस्ट कर रे हॉट आहा फू कर. बस जालें आया बाबडा फूकून दिया रे कोणाची. ओके सो आता आम हाताय आनी मेळटाय तुमकां मागीर बाय. इट्स आतां मेली रेड टॅगा इस्टर क्लोथ्स घेवपाक आनी आम घेयले जालां आमगे शॉपिंग आनी मागीर आम दाखयतली तुमकां आम कितें गेलें तें ऑन इस्टर डे जेन्ना आम मिसा वयतलीं ते जाणा ओके. आनी रान कितें हाडा पराठा आणि बटर चिकन. आयज आमी जेवण भायर सावन हाडा. पराठा आनी बटर चिकन हातले हा नायरा आनी आम हातली गोबी चिली विथ पराठा. सो फ्रेंड्स आता आम घर पावली आणि आता आम जेवतली आणि आता आम व्लॉग एंड करताय. मेळची तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान. Until then, मोगासो. See you. Bye. See you.